इशू म्हणटा आमगे साडारी गांव हे आमगेले यूथ आनी काली आमच्या त्या भुरग्यां एकल्यान सांगलां की हे सेल्फ एम्प्लॉयमेंटान आपणा गेले बाबा आपणा स्वतार पांयार उबो रावन हे आपणा पोट भोताय आनी ते कायकांचो आतां हे इतले भुरगे ऑलमोस्ट आय थिंक सो 150 यूथ आहाय ऑलमोस्ट 200 फॅमिली तेजे जगताय आमगेलो गांवचो बाब राजेश म्हणटा तेणें हे भुरग्यांक आमगेल्या त्रास करता आनी सिंपल सिली रिजन्स दिता की ट्रॅफिक इशू जाता ट्रॅफिकान पियान आम पयर सांगले आनी 2-3 पुलिसूय धाडले ट्रॅफिक मॅनेज करपाक आतां कसलोय धंदो जाता कितें जाता एक ट्रॅफिक म्हूण सकयल मातशें स्लो जाताच आनी जालें म्हूण तितून कोणाकूय त्रास जायनाय बट हो आमी कसले आपणा गांवचे परस घेवन ह्या भुरग्यांचे कंप्लेन घायला सो आमगे इतलो आपोवपाक कारण आशिल्लो त्या राजेशाक आनी आमगे गांवचे लोक सगळे भुरगे एकठांय जाल्ले की हो प्रॉब्लम बरेपणान सेटल करपाक बट तो उलयत ती भाशा आयकली जाल्यार म्हाका दिसता ताका बरो तरी कोणी बुदोवता सांगपाक आनी कोणी तरी गायड करता सो एश कोन्न म्हाका दिसता आमी ताका इतलें सांगलां बाबरे हें तूं कोत्तें तुका बरें दिसता काय म्हूण कित्याक भुरग्यांलो हो एम्प्लॉयमेंट हो तेंगे पोट समज तरी तो आयकना जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे गांवचे एकठांय जातले आनी वी वील टेक अ कॉल मुखार केस वचपा तें कित्याक हेंच जावपाक ना सरकारान म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाक गरज आहा सगळे भुरग्यांची मागणी कितें आहा आनी भुरग्यांचे जेन्यून प्रश्न ते जे कायाकी करून जे पोट भरता पळय न्हू त्या हेजेर ह्या भुरग्यांनी एकल्यान तेणी कंप्लेन केल्या तेजी कंप्लेन करपाचो प्रश्न वेगळो आतां सुद्दां आमी डिस्कस केला तो कितें म्हणटा आपल्या गांवा भायर दवरलो हे दवरलें तें दवरलें तो प्रश्न वेगळो तो रजाव हांगा जावंक शकना ताका भायर दवरला तो 2-3 वर्सां पयलीं केन्ना तरी ते रजाव करतलो जाल्यार हांगा जाणटी सगळे बुदोवन आसपा जाय फटोदार आसपा जाय गांवचो सिनियर लोक आसपा जाय हे भुरगे हांगा कोण येयल्ले आसात ज्या भुरग्यांचे पोट पाणी जालो त्या हेणी कंप्लेन केल्ले काळांनी हांकां प्रॉब्लेम जालो येयल्ल्या पूण तो जेदी घेवन बसलो हें चुकीचें आहा हें चुकीचें आहा कित्याक त्या गांवां रावपी हो ताका सांगपाचो प्रयत्न केलो की तूं खंयचो राग खंय काडनाका आनी हें चुकीचें आहा तूं गांवांत भायर दवरला हेजें कारण वेगळें आहा तें टोटल वेगळें न्हू त्या हे भुरगीं समज हें ना न्ही पूण तो त्या निमित्यान तो मिस करता हें टोटल चुकीचें तरी खंय ते हांव पियाय तें सांगलां मातशें तें समजून घालून खंय तरी हें घेवपा जाय जे खोलचे लोक सगळे एकठांय जावन पुलीस स्टेशनार येयले जवळ जवळ 150-200 लोक एकठांय जावन पुलीस स्टेशनार येयले विशय असो आशिल्लो की एक खोल ह्या जाग्याचेर एक पर्यटन स्थळ जाल्ले कारणान थंय जायते पर्यटक येतात आनी थंयचे थळावे जे भुरगे आशिल्ले बेकार आशिल्ले तेणे एकठांय जावन जी नदी आशिल्ली जी खोल धाकली न्हंय आसा ते न्हंये भितर कयाक बोटी घालून ते ह्या पर्यटकांक थंयचे फिरोवन हाडून तेंचे कडल्यान कितें तरी मानधन घेताले आनी तेंचेर तेंचो गुजारो चलतालो हें चलत आशिल्लें सो तेंच्याच मदल्या एका स्थानिकान तेंच्या विरोधांत कंप्लेन दिली स्थानीक तो कंप्लेन दितकीर बाकीचे सगळे लोक चाळवले आनी ते कंप्लेनी दिवपाक ते पुलीस स्टेशन आमने सामने दोगूय जाणांचेर कावंटर कंप्लेनी जाल्यो त्या उपरांत सगळे लोक येवन ताका एरेस्ट करपाची मागणी करपाक लागले त्या उपरांत केपेंचे आमदार जे एल्टन डिकोस्टा आनी फाटले आमदार बाबू कोळेकर हेणी येवन समजूत घालपाचो प्रयत्न केलो जो कंप्लेनर आशिल्लो ताकाय आपोवन हाडलो पूण कंप्लेनर म्हणटा की फाटले कितें तरी गांवांतले तेंगेले दुस्मानपण आसा तेजें घर भायर दवरलेलें म्हणून तेणें ही कंप्लेन केल्या